की हे लायसन्साचो इश्यू आसा पळय तो आमी आमकां ताणें 2 महिने टायम दिवचे आनी जे नियर बाय व्हेकल्स इंटरस्टेटचे मालवणचे देवगड आनी कारवार अंकोला ते सायडीन तदडी कोकणाचे गाडयो येता पळय ते 2-3 वरां भितरले गाडी तांकां तुवें ताजेर कितें तरी चिंतचें आमी सांगना की तूं सोड म्हूण सांगना आमी ते कन्सर्न पार्टी कोण नुस्तें धाडटा पळय मालवणकारां तांकांय सांगिल्लें आसा हो इश्यू गोंयचो गोंयकाराचो हेल्थाचो इश्यू जावन आसा तुमी इन्सुलेट गाडी रेडी करात तुमी नुस्तें हाडात गोंया सद्याक तुमी इन्सुलेट गाडीन नुस्तें चालू करा ते रेडी आसा पूण हे लायसन्साचो इश्यू आसा पळय तो आमकां एक 4 दीस आमकां एक 2 महिने टायम दिवचे आनी रोखडे आमी स्टार्ट करतले आमचो धंदो आमचो कांय प्रॉब्लेम आसचे ना आमकां FDAची ऑफिस जायच आमी तो आमगेलो पायलट डिमांड तो पायलट डिमांड आसा पळय ते लोकां मदीं एक कॉन्फिडन्स हाडचे नुस्तें खावचे गोंयकार बरे फ्रेश नुस्तें आमी हाडटले बरेच आमकां तांचो सपोर्ट नाका पॉलिटिकल पार्टी आमी सत्तेचेर उलयता आमकां खरें आसतें जाय आमी अनएज्युकेटेड आमी चिखलान बसून विकपी ते येयना न्ही ही मायनींग आनी हे टॅक्सी ताजे कितें व्हडलो इश्यू हे नुस्तेकारांचो नुस्तेकार खंय तरी चाडलो जाल्यार न्ही हे कोण आसचे ना हांगा फातोडेचो आमदार मंत्री विजय म्हणटा इतलो तेंप कायदो नेम आनी धरबान नासतना चलताले म्हूण आतां चलूंक शकना जे कितें जातले ते कायद्याक धरून फाटीं सरपाचो प्रश्नूच येना All these FDA guidelines were not being followed. There are so many things which are not followed, but which are there part of the rules of business. We now insist on following them. Why do we insist on that? Because people have lost faith and confidence in the fish that they are buying. So it has to be restored back. For that we are telling them you follow those guidelines. We have not had a ban on imports. See, everyone is talking about a ban on imports. There is no ban on imports. Where is the ban? They are saying you bring it in refrigerated vehicles or whatever. Buy those vehicles मरे. तुमचो कितें धाकटो धंदो काय न्ही तो. आता प्रॉब्लेम आहा नुस्त्याचे ट्रेडरांचो आनीक एक महाराष्ट्रांत त्या आमदाराचो. सो तांकां भिवून आमी फाटल्यान चलूंक शकना. म्युनिसिपालिटीचे ट्रेडर लायसना शिवाय नुस्त्याच्या ट्रेडरांक FDAचें लायसन मेळूंक शकना आनी ट्रेडरांच्या आस्थापनाचो नांव गांव पत्तो धड आसल्या शिवाय तांकां पालिका रीतसर ट्रेड लायसन्सूय दिवंक शकना नुस्त्याच्या येरादारीक इन्सुलेटेड कंटेनरांनी गाडयांची सक्ती आनी फॉर्मेलिनाचें टेस्टिंग ह्यो गजाल्यो वेगळ्यो नुस्त्याचो धरबान नाशिल्लो ट्रेड सगळेच वटेन एक्सपोज मारगांव फिश एसोसिएशन आनी ऑल गोवा फिश वेंडराची पणजे एक मोठी सभा जाली त्या सभेत तेंच्यांनी एक थारायलां सरकाराच्यो सगळ्यो गायडलायन्स तांकां मान्य आहा पण त्यो पाळपाक तांकां 2 म्हयन्याचो टायम दिवचो आनी हें डिसिजन घेवपाक तेंच्यांनी सरकाराक 8 नोव्हेंबर पर्यंत प्रास दिला 8 नोव्हेंबर पर्यंत तेंची मागणी मान्य जाली ना जाल्यार ते फुडलीं पावलां उबारतले प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार.